जिंदाबाद जिंदाबाद। एक अशी बातमी आयल्या की गोंयाक नव्यो नव्यो पार्ट्यो येतात ते पळोवन रामदेव बाबा आपुणूय बी खंय एक पार्टी ह्या इलेक्शना खातीर तयार करता। आप जाली आता रामदेव बाबाली पाप। पतंजली आयुर्वेदिक पार्टी पूण टिकेट खंय फक्त तांकांच मेळटली जे सकाळी 5 उठून खंय योगा करतात। रामदेव बाबा व्हिडिओ कॉलार बरो कम्फर्टेबल ना म्हणून आमी तांचे कडेन फक्त बेश्टे नॉर्मल फोनार उलयले। जिंदाबाद जिंदाबाद। हेलो बाबाजी, मेरी आवाज आ रही है क्या? हेलो 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 जी, नमस्ते जी। हम गोवा में चुनाव लड़ेंगे जी, क्योंकि और कोई काम धंधा नहीं है जी, तो हम भी चुनाव में रिंगानी खेलेंगे। बोतल लगी तो लगी जी। और टिकट उसी को दी जाएगी जो योगा हमेशा करेगा। योगा मतलब क्या? ऐसा हाथ पाए वाकड़े करके ये श्वास ऐसा अंदर लेने का? तो बाबाजी, कोई मिला क्या गोवा में जो आपकी पाप पार्टी ज्वाइन करेगा? फिलहाल तो मेरी विनय तेंदुलकर जी से बात हो गई है, क्योंकि क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर और गोवा में विनय तेंदुलकर, ऐसा मेरा मानना है जी। है विनय तेंडुलकर पतंजली आयुर्वेदिक पार्टी जॉइन जाता आणि किती बीजेपी सोडतो खंय? हे ए विनया फोन लाय रे। लोक येतात म्हणून म्हणतो। विनय बाब, पतंजली आयुर्वेदिक पार्टी जॉइन जाता काय की तू बीजेपी सोडटा? म्हाका बाबा रामदेवान हरिद्वार आपोत वेलो आनी आपूण म्हणपा लागलो गोंया एक पार्टी तयार करता। म्हाका दिसलें बरी चिकन मटन आनी आमगेर तेजी पार्टी म्हणून। पळयल्यार वो ह्या नाकांतल्यान श्वास घे म्हणटा, त्या नाकांतल्यान सोड म्हणटा, आनी अशी 5 मिनटां करत रावल्यार तूं म्हणपा लागलो मुख्यमंत्र्याचो कॅन्डिडेट। हांवें आयकना फुडेंच रोखडी थंय उदका उडी मारली, हरिद्वार पडो पाड म्हणून, आनी पवत पवत येयलो गोंयाक। ताका आनी तोंड म्हणटा तें दाखयली ना। बरें हांव। बाबाजी, ओ बाबाजी, वो विनय तेंदुलकर पवत पवत गोवा पहुंचे, आपको चुना लगाया। कोई बात नहीं जी, अगर विनय तेंदुलकर भाग गए, हमारे पास तो विजय सरदेसाई जी है। See, basically I got offer from Ramdev Baba's Patanjali Ayurvedic Party. आणि ताणे म्हाका सांगले, CM तू जा, पूण सकाळी 5 उठून खंय योगासन करप कंपल्सरी। हांवें एक दीस केलें, दुसऱ्या दिसा दुर्गादासान 5 खंय उठयला म्हाका। ताणें उठयलो ना न्ही रे, फोन करून उठ म्हणून। कितें रे नाका आशिल्लें? मागीर तशें जाल्यार दुर्गादास कब्दीक धाडपाचो न्ही योगा करपाक? धाडिलो, पूण ताणें एक नाकान श्वास घेतलो आनी दुसऱ्या नाकान सोडचे पयलीं न्हिदून पडलो थंय शेंद्रेर आमच्या नाकान हांगा। हे हे आनी कसल्यानी आतां? अभी तो दिगंबर कामत हमारे CM कैंडिडेट फाइनल हो गए हैं जी। हैं रूक मत वासंती, दिगंबराक फोन लगाओ। कितें रे? दिगंबर बाब, तुम्ही पतंजली चालले खंय? रामदेव बाबाली पार्टी? हांव तुका एकच सांगता, ही पतंजली सगळी फकाणां। रामदेव बाबा आपूण गोंया घेवन पतंजलीची फॅक्टरी घालपाक सोदता। ते वटच्यान बिहारात सोरो बंद केलो आनी आपल्याली पतंजली आयुर्वेदिक विस्काया म्हणून चालू केलें। गुजरातात तंबाखू बंद केलो आनी पतंजली आयुर्वेदिक तंबाखू चालू केलो। नूडल्स बंद जाले आनी आपल्या लांबे शव्यो काडून नूडल्स म्हणून विकले। फाल्यां गोंयाक सत्य रायल्यार मायनिंग बंद आसता, पूण हो आपल्याली आयुर्वेदिक मायनिंग चालू करतलो। घाण करून उडयल्या, सगळी घाण करून उडयल्या। आवयस नाका आनी जिंदाबाद जिंदाबाद।